जेजून म्हाका तेज्या मोगान भरला, जेजून म्हाका सुटका दिल्या. घालय करता कांयच सक्सेस ना. कितले मागता हिलिंग मेळना. काजारी जिवितांत केस्तांव, भुरग्यांच्या जिवितांत केस्तांव, पैसे उरना, सगळ्यान जाला लापडा. कितें जाला? संवसारा वयर जैत वरची पदवी ना. तोच मनीस रिट्रीटाक येता, तोच मनीस देवाचे उतार आयकता, तोच मनीस देवाच्या उतरार विश्वास करता, जेजूवर विश्वास करता. तेजो नवो जन्म जाता तेन्ना देवान तेजे भितर पवित्र आत्मा घालो, भावार्थाचे समजूनी दिली आणि तो आता हे सत काणून संवसारा वयर Hallelujah. Praise God. So we are going to learn now how we can live a victorious life. आम्ही शिक्षण असत आमच्या जीवितान आम्ही कसे जैतीचे जीवित जीव जाता जाय नाही जाता. हालेलुया. जाय असा पण जायना. आज शिकवू असा जेजू आमका कसे जाता. Hallelujah. So let's go to Colossians chapter 1, verse number 12. त्याचे महिमे बरीत सत्तेनं त्याच्या महिमे बरीत सत्तेनं सक्तेनं सर्व थरांनी तुम्ही बळवून जाऊन येतेल्यात. परतन रीड कर. त्याचे महिमे बरी सक्तेनं सर्व तरांनी तुम्ही बळवून जाऊन येतेल्यात. सी 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 आम्ही केदा बायबल रीड करतात ने. आम्ही केदा बायबल रीड करतात. एक एक लाईन रीड करतात.
केदा तू रीड करतय आणि तू तुझे जिवितान पळयतय हे एकदम सगळ्यांचे व्हडले मिसमॅच, मॅचिंग जायना. सगळे तरान तू जैत कान घेतय जायना, मुस्तुकडे जायना. तर आम्ही केदा बायबल रीड करतात, बायबल रीड केल्ले आणि आमचे जिवितान काले घडून आसा ते दोन्ही ऑपोजिट आसा. खरे होय की ना. पण भावार्थ काले म्हणटा, भावार्थ म्हणटा देवाचे उतर काले सांगता त्या उतरार हांव पात येता, मुझे जिवितान काले जाता तेचेर हांव पात ये ना. उदाहरण, मुझ्या कुडींत आसा सिकनेस, देवाचे उतर सांगता तू बरो जालोय. आता हे व्हडले फोट लागता. कित्याक मुझ्या कुडींत दुखता, सिमटम आसा, डॉक्टराचो रिपोर्ट आसा, सगळे आसा. तर म्हाका सांगूं जाता हांव जेजूच्या घायांनी हांव बरो जाला, सांगूं जायना. पण भावार्थान सांगूं जाता तर कुडींत हांव बरो जावना, आत्म्यांत हांव बरो जाला. आणि केदा हांव विश्वास करता आत्म्यान हांव बरो जाला तर तो आत्मा वचून मुझ्या कुडीक जबरदस्तीन बरो करता. आम्ही मागतात जेजू म्हाका ही वाईट सवय आसा, म्हाका तू सुटका दी. मुलार हांव विश्वास करता मुझे सुटका जावना, म्हणून हांव मागता जेजू म्हाका सुटका दी. पण बायबलान बरयला केदा जेजू मेलो कुर्सार, केदा जेजू कुर्सार मेलो त्या घडये तू आनी हांव तेजे ओट्टू बाप्तिजमान मेली. मेल्ले मोडे घरात व्हरता ते दोरला केला जाता कुसता घाण येता तर ताका वचून पुरतात. तशेंच जेजू तुका पुरलो तेदा म्हाकाय पुरलो. तो हांव मेलो आनी पुरलो जेजू ओट्टू, तो मुजे ओट्टू आल्ले पाताक, पातकाचे संयम, सैतानाची पोदवी, पाताक मुजे वयर डिक्टेटरशिप. व्हॉट यू से फॉर डिक्टेटरशिप? हा नाही नाही, आता हिटलर आलो ना, हिटलर ना ना राजवटी तो हिटलर कसो आलो, हिटलर लीडर आलो बट ही वॉज अ डिक्टेटर. तो काला म्हणटा तशें जायचे. हा सर्व अधिकार, सर्व अधिकार. तर पातक मुजे वयर काल आले सर्व अधिकार. तो काले म्हणटा तेचोच हांव गुलाम आसलो. पण हांव मेलो तो मुजे वाटू पाताकी मेले, तेचो अधिकार मेलो, म्हाका पुरलो दादा. अच्छा थँक्यू. म्हूण शक्यता पुरतात जीव असताना गेले मेला. शुअर तुमकां पुरलाय. शी इज थिंकिंग अरे बापरे हांवें अशी शिकोवन कितें आयकोना, इल्लें टेन्शनान आयला. हालेलुया. ओके, विल गो टू कॉलोशियन्स अ लिटल लेटर. पहिले हांगा घेया रोमन्स चॅप्टर 6 वर्स 3. हे शिकोवणेन तुझे जिवितान कसलेच पातक आसा, कसलेच बनपास आसा, कसलेच वायटपण आसा, 100% तुका सुटका मेळटा. ही शिकोवन समजालार. अँड इट इज अ व्हेरी व्हेरी प्रॅक्टिकल टीचिंग. ओके, आता रीड कर. ख्रिस्त जेजूच्या एकवटान, कोणाच्या एकवटान? ख्रिस्त जेजूच्या आता एकवटान. कोण क्रिस्ताव असत? किती जण क्रिस्ताव असत? फर्स्ट थिंग तुवें उडस धरूचे हांव क्रिस्ताव इंडिव्हिज्युअल ना, हांव क्रिस्ताव जेजू बेतेर आणि हांव जेजू बेतेर आणि जेजू मुझ्या बेतेर. आम्ही दोघी एक. सेपरेट केल्यार या बायबलांतले काही चलना. मुजी गटाय कोण म्हणतात पण सत्य असा. अच्छा हांव एक इसाता आम्ही कालय करतात
डिसिशन कान घेताना खंयचे डिसिशन कान घेतात? मुज्या कितले त्राण आसात तेजेर कान घेतात काल्या जेजूच्या त्राणार कान घेतात? सत्य सांग. हा, आता हांवें हांगा फादरा कडेन उलयलो, ओके, आनी हांवें फादराक सांगलें आमी सगळे खर्च करतात पण हांगा कलेक्शन जावचें ना. हा, पण सगळी आमी फुकटान करूं वचत, जेवण बिवण हें. आता हे खर्च वाडटा की घडटा? आता हांव हे खर्च म्हज्या बोळान कान घेता की जेजू कोण म्हज्या वटू आसा तेणे प्रॉमिस केला, माय गॉड शॅल सप्लाय ऑल माय नीड. आता हे नीड मुजे संसाराचे काल्या देवाच्या संसाराचे? तर बिल कोण भरूंक आसा? समजले? तर हांवें चिंत हे विश्वास केले, म्हज्या एबिलिटीन केले काल्यार देव म्हज्या संगा आसा तो म्हजे बिल भरूंक आसा? सांगा न्ही. तर आता हांव कोणाच्या बोलार आसा? तर म्हजी एबिलिटी कितली आसा? इतली. पण हांव कोणाच्या एबिलिटीर आसा? इनफायनायट. गरम उदक बरें मेळटा? ऊन उदक मेळटा न्हय? बरें आसा की ना? हा, बरें लागता न्हय? आता ही फॅसिलिटी की खर्च आसा? सगळे खातीर खर्च आसा. आता थंय डॉमेट्री चलना आसा, खर्च आसा. तर हांव म्हज्या कॅपॅसिटीर करता काल्यार जेजूच्या कॅपॅसिटीर करता? तर आता म्हजो भावार्थ कोणा वयर आसा? म्हजी कॅपॅसिटी काल्यार जेजून प्रॉमिस दिला तेजेर? तर हांव चिंत तेच्या कॅपॅसिटीर आसा आनी हांव स्टार्ट करता. पुरा कोण करूंक आसा? चिंत म्हजे भितर सेल्फीश एम्बिशन आसा तर कंप्लीट जावचें ना. समजलें? तर आमी खंयचेय प्रॉमिस कान घेतात, त्या प्रॉमिसाक आमी आमच्या सेन्स नॉलेजान बिलीव करतात की देवाच्या उतरान बिलीव करतात, भावार्थान? बायबल रीड करूंक जाय न्हय, कितले पाटी जाय तितले पाटी रीड कर, पण तेतून भावार्थ मिक्स कर न्हय, त्या बायबलाक पावर ना. क्लियर? आता रीड कर, सखास रीड कर, एकदम सखास. कितले स्लो जाता अशे नवे बालशे कशे रीड करता ना, थर्ड स्टँडर्ड, सगळ्यांनी सांगूंक जाय बबिताक रीड करूंकच जायना, तशेंच रीड करीचे. हा, रीड कर एकदम सखास. ख्रिस्त जेजूच्या ख्रिस्त जेजूच्या एकवटांत. कोणाच्यान? ख्रिस्त जेजूच्या एकवटान, एकवटांत. गोवाच्या न्ही. गो मागीर आसा, पयलो कोण? जेजू. हा, ज्योती हांव तुझ्या घोवाक पयस करना तुज्या कडच्यान. हांव काले सांगता, तूं चिंत क्रिस्ता ओट्टू आसय, तुजो मोग आतां गोवा ओट्टू कसो आसतलो, मनशाचो की जेजूचो? जेजू. तूं आतां क्रिस्तांत आसय, तर आतां तूं मनशाच्या मोगान चलूंक आसा जाल्यार क्रिस्ताचो मोग मेळ्ळो तेन तूं चलूंक आसय. क्रिस्त मग तर आतां काजा बरें जावं आसा जाल्यार वायट जावं आसा? बरें जाता. सोबीत जावंक आसा एकदम. म्हणून ज्योती तूं पळय नाका, तुका सेपरेट करना. जो मोग आता न्हय मनशाचो आसचो ना, अशें आसचो ना ज्योती म्हाका हे, तूं म्हाका हे दी मागीर हांव तुका दिता. ना 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 ना, तूं म्हाका दी या दिनाका, हांव तुका सदांच दिता. परतन रीड कर. जेजू ख्रिस्त जेजूच्या एकवटांत. ख्रिस्त जेजूच्या एकवटांत. सगळी रिपीट केला बरें आसा न्हय देवाचे उतर? हा, रीड कर. ख्रिस्त जेजूच्या एकवटांत मेळचे खातीर. मेळचे खातीर आम्ही पवित्र स्नान घेतले. आम्ही पवित्र स्नान घेतले. झाला नाही बॅप्टिझम? झाला नाही. तर बॅप्टिझमान काय झालंय? आमका आणि क्रिस्ताक एक झालं, एक कोटे झाले. मागीर तवळ ताच्या मरणांती एकवट जावचे खातीर. त्याच्या मरणांती एकवट जावचे खातीर आम्ही स्नान घेतले. त्याच्या मरणांत एकवट जावचे खातीर आम्ही स्नान घेतले. काणये लागी ना, आता चेंज करते. बाप्तिस्मा काणये लागी ना, तर बाप्तिस्मान काय झालंय? तू आणि क्रिस्त एक झालो. तर क्रिस्त मेलो तर काय झालंय? ना सांगले क्रिस्त
मिराकल करता हांव तुजे वटू आसा, ब्लेसिंग करता हांव तुजे वटू आसा, देव सकाळी हांव तुजे वटू आसा, खुर्साय ते हांव तुजे वटू ना. शिष्यांनी तशेंच केलें न्ही, केलें की ना. मागीर तांकां समजून येयली तो कोणाचे बाप्तिस्मा जाला तो क्रिस्तांव तो मेला की जीव आसा. तेंचो तर कश्ट आसा न्ही. आता म्हाका सांग, कोण नवो मनीस येता तेच्या कुडीन खंयचेय सिकनस आसा, ताका तूं समजयताय जेजूच्या गायन सांग हांव बरो जालो, तूं सांगता म्हाका फोटी मारूंक शिकयताय, फोटी मारूंक शिकयताय. When I tell you, say, by the wounds of Jesus, I am healed. Are you teaching me to tell lies? संसाराचो मनीस काल सांगोसा यो फोट मारूंक शिकयता. प्रिचर आयला बॉम्बेतून पोट मारूंक शिकयता आनी आमकां सगळ्यांकी 100 दिसान ब्रेन वॉश केले. आनी आतां आमी घरा वचून सगळ्यांकी फोट मारता. कसो आसा एकदम बरो आसा. अरे तू बरो आसा फोट मारताय जाता की ना. जाता. तर भावार्थ मुला घालें मुझ्याकडे फिजिकल 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 सैमिक स्वभाव, शारीरिक एविडेंस एविडेंस, प्रूफ प्रूफ प्रूफ, सबूत सबूत सबूत. मुझ्याकडे फिजिकल सबूत ना पण आत्मिक सबूत असा. आता हे आत्मिक सबूत सबूत काले सांगता तू जीव असं गेलं मेलाय बाप्तिझम काढ गेले ने तर मेला की ना. आणि मेल्ल्या खातीर तुका पुरला. आता पुरताना ती मोडे घरा आसा. ओके, हॅव यू बीन टू एनी फ्युनरल? हा, मोडे घरा आसात, मनशां येतात की ना मोडे पळोवंक. हा, मागीर सगळी घरा गेल्या उपरांत रातीक लिपोवन व्हरतात सिमेत्रीन घालूंक. पब्लिक सगळ्यांच्या मुखार व्हरतात हांगा बेंगलोर. कळ्ळें म्हणटे मोडे वाटेर चलोवन व्हरतात. हा, व्हरतात की ना. तसोच एक क्रिस्तांव मनीस तेका पुरता. त्याला दिसता सगळ्यांकी यो मनीस खंयचो मोडे. पुरल्या उपरांत काले जाता माती जाता. पण हांगा काले जाले तिसऱ्या दिसा. तिसऱ्या दिसा तो जेजू जिवन जालो, लाजरस जिवन जालें. वय जारसाचे दूध जिवन जालें. दोगांत फरक जालें आसा जेजूचे आनी लाजरसचे आनी जे दुयेचे. ती जिवन जाली आनी परत मेली. जेजू जिवन जालो आनी आज मुसेर आनी सदां काळ कधी जिवंत आसा. आनी हांव तेच्या भितर आसा. आतां हांव काय असो आसा मेला कितें जिवंत आसा. पण हांव पयलो मेलो आनी आतां जिवन जाला. फरक आसा. खंयचे फरक आसा? एका मनशाक कॅन्सर आसा, तो मेलो. तेच्या मोड्यान कॅन्सर रावता गेलो तेय मेले. तशेंच म्हज्या भितर आसले पाताक हांव मेलो. पाताक जीव आसा जाल्यार मेले. समजलें? आता रीड कर. आता इल्ले बॅकग्राऊंड दिले न्ही, रीड केला बरें आसा. हांव सांगा खाले बरें येयला म्हाका. रीड थर्ड वर्स अगेन. क्रिस्त जेजूच्या एकवटान मेळचे खातीर आमी पवित्र. अरे 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 परत स्पीड झालं सुरू फास्ट झाले. क्रिस्त जेजूच्या एकवटान मेळचे खातीर आमी पवित्र स्नान घेतले. मागीर तवळ ताच्या त्याच्या मोरणांती एकवट जावचे खातीर आमी स्नान घेतले. हांगा मस्त समजलें. मागीर ये तुम्ही नेणात. त्यांचं झालं ने. ये तुम्ही नेनात ना मागूतूच ना. नेनात मुलं घालें. डोंट यू नो? तू होतोले
आज कळलंय? तू जेरुसलेम गेला की ना ना तुमच्यामध्ये कोण गेले जेरुसलेमात? तू गेले. आणि हांगा ही बाकीची सगळी फोट मारतात. तू असून नाही जेरुसलेमात. जेजू काही 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 मेल्लो. नाही 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 ना. आता समजाले. आता कोणी विचारले हॅव यू बीन टू होली लँड? आय वॉज देअर ओनली. आता कोणी विचारले तू कसं असं आहे? मग असे झाला तसे झाला तसे झाला. तर तुझा भावात काला सांगता तू पिढेंत असं आहे. पण पिढे असूनही तू काला सांगते जेजूचे गाय नाव बरा असा एकदम फर्स्ट क्लास. आता काला जाता तो भावात तुझ्या जीवितान काम करता. आफ्टर दॅट नो Jocelyn will teach you this in English during lunch break. Jocelyn, you teach Mr. Rao. You teach him. That is your test. She has got other work to do. I know. Just give him a summary. He is very teachable. Praise God. And some of you can sit with him and teach him, okay? Then I can continue in Konkani. Last. अरे बाप रे. सॉरी. बाकीचे तुम्ही कोणाक समजता त्याका समजायात. You know about Romans 6, no? Okay. ये तुम्ही नेणात ये तुम्ही नेणात म्हणून लपडा झालाय. मागीर तसे असता बापाचे महिमे बरी सत्तेन 4 मिस केले. बापाचे नो ये तुम्ही ने ना बरियलचे काही ना तुम्ही असं ना बरियल हे तुम्ही नेणात आणि मागीर ते पहिलं आले तो वळतान अरे फोरन बरेल नाही बरीड. तसे असता बापाचे महिमे बरी सत्तेन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो. तेच परी आम्ही नव्या जिवितांत चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मारिफात आमकां क्रिस्ता सवे निके पिल्यान काय केले निके पिल्या. व्हॉट मीन्स तिथल्याच एकच लाईन बरेला. फर्स्ट पे हांगा पळय देफो सांग देफो मेला म्हणून ती कुडीक दोरीनान तेका पुरतात. देफो तू मेलाय म्हणून तुका पुरतात. मेला त्याचा हांगा मँगलोरान डेथ सर्टिफिकेट आसा की ना तशें बॅप्टिझमची सर्टिफिकेट मला घालय डेथ सर्टिफिकेट फॉर युअर पास्ट. You never knew that? You did not know that? My God, everybody is blank. Hello? What is baptism certificate? Your death certificate of past and a new certificate that you are born again. तू तू नतले काय म्हणते साहेबा? हा अच्छा तू इंग्लिश समजत कोंकणी सोड इंग्लिश ना. जस्ट पुट द थर्ड वर्स. नो यू नॉट. अच्छा लेट्स गो फ्रॉम वर्स नंबर 1. आता 5व्या चॅप्टरान सांगता काही पातक वाढले तई कृपा खाली वाढले नाही मच मोर. अरे आणखी पाठले वसून पडोसा. गिव मी 5:17. रोमन्स 5:17. एक मनशावरवी ना हांव हांगातून रीड करता तुझ्या तू कोंकणीन आसचें ना. फॉर if सांगते if by one
man, not woman. Man. Not woman. Why not woman? फ्रूट कोणे केलंय? पहिले कोणे केलंय? दिले कोणाक? तर पता कोणातो नाहीले? इवे तो नाहीले. शी इज कन्फ्युज बाय माय. कोण सांगता मग तू एकदम खतरनाक ते ऍक्टिंग केल्यापर्यंत तू मग आणखी भे दिसता. I was acting like a Satan, no? Hallelujah. So sin came through a man and not through a woman. पाता गायले मुनशातून बायलेंतून नाही कित्याक देवान सांगले ॲडमाक. त्याचा ईव काय आले? ॲडमा भितर आले, भायर येवन आसले. क्लियर? So if by one man's offense death reigned, death reigned. मुला काले खंयचो मनीस मेलो मरणाक तेका पदवी आसा त्या मनशाच्या आत्म्याक खंय व्हरूंक? एम कोणान. कित्याक हर एका मनशान काले गेला? पाता केला. तो मरण त्या टायमार सगळ्यांचे की डेंजरस स्थिती एका मनशाची. सो डेथ रेन्ड बाय वन. ते ॲडमान केल्ले तेंदून मागीर बरयला मच मोर. सांग मच मोर. परते सांग. परते सांग. ॲडमाचे एक पातकाक मोर नायले. करेक्ट? सिराप आयलो. करेक्ट? देवाचो सेपरेशन जालो. करेक्ट? पिडा आयली, सिराप आयले, गरिबी आयली, बगीचे ते गार्डनांतून भायर गेले, सगळे केस्तांव आयले कांतून एक पातकातून. आता जेजू सगळे संसाराचे पातका जॉईन करनी पण मच मोर दे विच रिसीव abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life through whom? By one Jesus. मुलार संसारांत असले सगळे पातक जॉईन केले आणि जेजू आयलो देवाचे उतराचे कार्य करूंक. त्याने पातक करू ना. त्याने पातक करून नासतना तो आमचो जागो कान घेता आणि त्याचो जागो आमकां दिता. तर एका पातकाचे इतले इफेक्ट झाले, सगळे पातक जॉईन करून जेजून ओबिडियन्स केले. ते ओबिडियन्स इतले मान आसा, इतले वयर आसा की हे पातकाचे इफेक्ट त्याच्या मुखार कांयच ना. पातकाचे इफेक्ट जाले आसा मरणा वयर अधिकार. जेजूचे ओबिडियन्सान केले आसा मरणाक म्हाका त्रास दिवंक चान्सच ना. कित्याक? अच्छा हांव एक इसाता तुजी दूख आसा ही आसा मागोता मेलबर्न आसा, तिका आतां बरे विजा मेळ्ळे, पासपोर्ट मेळ्ळे, हे मेळ्ळे ते मेळ्ळे. खूश जाताय की ना? आं खूश जाताय. आनी हांगा बरयला एका मनशाचे पातका खातीर सगळ्यांकी मेळ्ळे सिटीजनशीप ऑफ हेल आदमातून. आता जेजू आयिल्ल्या खातीर सगळ्यांनी पातक केल्या उपरांतय आमकां सगळ्यांकी देवाच्या कृपेन, देवाच्या रायचियसनेस नितीवनान आमकां सगळ्यांकी हेवेनाचे पासपोर्ट दिला, सिटीजनशीप दिला. कितली थंड मनशां रे तुम्ही. आई रे बाबा. म्हाका कळटा कित्याक जाता होते. केदो म्हणजे समजना न्ही. हा भाई आमकां समजता दुड्डू काशा कितना देता है बोलो हमको समजता है. रातीक न्हिदता नाही 5 करोड 5 करोड. आता 5 करोड मेन आसा कले हे मेन आसा. कोविडच्या टायमार न्ही मनशाकडे करोडो रुपये आसले पण तो एक सिलेंडर मेळूंक ते करोड रुपये काय कामाचे नाही. तशेंच आपली जिणीभरची मेहनत आणि मागीर तू सिटीजनशीप खंय
एम कोणाचो पण जेजूक आपल्याला तुझी सिटीजनशिप चेंज झाली. ती गोंयांची काही येतात गोंयान पोर्चुगल पासपोर्ट करेक्ट. आम्ही पळय पळोवंक जाय आमची थंयतोनूच आयल्यान आमचे मँगलोरची न्हय गोंयांतोनूच धांवन आयल्यान. मँगलोर आयिल्ली सगळी भियोन धांवन थंय सोडून हांगा आयल्या. हॅलो तर आमचे आसात आमी रेकॉर्ड काडला आमकांय मेळोंक आसा. खंयचो पोर्चुगेलचो. हांव आयलो तुमकां दिवंक पासपोर्ट हेवन सर्गाचो. वॉट हॅपन? You don't cut off my head, huh? You are giving us the remote, just teacher not to cut off my head, huh? ते समज काल तू सांगून आले ना गोल्या त्याचे बंडो कट करणे म्हणजे कॅमेरा हेड कट. हालेलुया. Thank you, Jesus. Is that clear? Hello, is that clear? Magir bhai. Therefore, by the offense of one judgment came unto all men to condemnation. Just increase that, Baba. 18. त्या एका मनशातून आयले मरण, दुसरो मनीस जेजूतून आयले जिवीत आणि सगळ्या पातका वयर अधिकार. आता मॉर्न क्रिस्तव मनशाचे सगळ्यांची बेस्ट डे खंयचो? एक त्याचो बर्थडे काल बॅप्टिझमाचो दीस. बॅप्टिझमाचो दीस कितें तो त्या दिसा मेलो आणि जीवन जालो. तर आता त्याचो न्यू बर्थडे करेक्ट. आनीक एक खंयचो बेस्ट डे? खंयच्या दिसा तो मरता. कित्याक त्याची फ्लायट खंय येता? आता मेलबर्नाक येताना तुजी तू कितली रेडली पण तुका मेलबर्नाक आतांय वचून मेळोंक जाता न्ही. जाता न्ही तिकाय पाटी येवंक जाता न्ही. पण कोणाक स्वर्गाचे राज मेळटा फ्री ताका कितें रेडटे? इट इज द बेस्ट टायम that this person has been free from all the struggles of earth and is going to heaven, flight to heaven. The most painful moment सगळ्यांची दुखीचो दीस आसा केदा त्या मनीस मरता आणि त्याने क्रिस्ताक स्वीकार करू ना. तू त्या मनशाक केदाच परतन पोवचो न्ही. बाबा तू मेलोय गिरा मरू नये क्रिस्ताव तू हा खंडीत मेलाय. तपातकाचे स्वयं मेला कला असा. हा ही आता जीव सगळे मेल्या म्हणून लज दिसता. कोण क्रिस्ता ती जियेता ताका लज आसा तो मेला. म्हणून पॉल काय सांगता? आय एम क्रुसिफाईड विथ क्राइस्ट, आय नो लॉंगर लिव्ह. जीव असे गेले मेले. हा ये म्हज्या मतीन केदाळ एक अशें आसा कित्याक म्हळ्यार हांव मरूंक केदाळय रेडी आसा बट मुझे पाताक आसूनच आनी म्हाका जिजू लागीं येचें जाल्यार कई मिनी म्हणजे उणेपण जावन हांवें रावनच म्हणून म्हज्या जिवितान केदाळे हांव चिंतून आसता. ती आज हांव आयल्या उपरांत म्हाका मस्त समजून येवडली. ना आतां पाताक ना कित्याक म्हळ्यार ऑलरेडी म्हाका आतां नवी जिवीत मेळ्ळी. हांवें शिकवण पुरा म्हाका मेळिल्लें आनी म्हाका पुरा अर्थ जाली ब्रदर. आज मातशें म्हाका अर्थ जायनातली ते विशयान. हांव पक्का मेल्यार देवा तशें जावं नजो म्हज्या पाताक हांवें कशें हांवें कोणा कडेन शेअर करनेचें म्हणून हांव केदाळे जिजू कडेन विसरनाली. ती वाट म्हाका दाखोवन हाडला जिजून आज हांगा. आय एम हॅपी.
Hallelujah. Did Jesus die for some sins or all sins? Your past, your present, your future. म्हाका सांग खंयचो मनीस आसा ह्या पृथ्वीर तेका सगळे तेचे पातका उडास आसा? दाखय म्हाका एक मनीस. आमी सांगतात खंयचे पातक हे कर नवजो आनी तुवें केले, हे करचे आसा आनी तुवें करूं नये तेय पातक. When you operate in worry also is patak. When you operate in fear is also patak. When you operate in doubt also is patak. आता सांग इगेच्यान सगळी पातकीच आसात की ना? The more you become patak conscious, you will go and do more patak. The more you are God conscious, you live a righteous life. Hallelujah. I was also thinking, अपना तो हार्ट डिस्क पूरा खराब ही था. 33 years कांयच बरें नासलें. देवाच्या उतरांत आयलो, देवाचे उतार काणयोन रीड करता काय समजना, मागीर समजूंक लागलें. कितले रीड करून खन जालें, फाटल्यान पलटी मान पळयता, क्लबाक वचूनचें हांवें बंद करूं ना, क्लबान म्हाका बंद केलें. म्हणल्यार कोण सांगता न्हय हांव सोरो, एक भाव आसा ताका सांगलें कितलीं वर्सां जालीं सोरो सोड, ताणें सांगलें आणकी सोडूं ना. मुला घालें आतांय पियेत गेले ना, सोऱ्यान म्हाका सोडलें, हांवें देवाचे उतार खावंक लागलो, सोरो म्हाका सोडून गेलो, आतां आणकी येवना, लगेच येना. कित्याक लगेच येना? हांवें देवाचे उतार खावंक सुरू केले, हांव गॉड कॉन्शियस जालो, सिन कॉन्शियस म्हज्या कडच्यान धांवलो. हालेलुया. हांव हांगा आसा. जालें म्हजें काम. दोन्ही गो बायलां क्लास सोडून भायर येतात गार्डनान, आनी मागीर तुमी सांगतात हांगा ल्हान भुरगीं आसा, तुमी काले करतात. जेराल्ड, तुजोच भाव, तुजोच इश्ट न्ही, क्लासीन सोडून गो बायलां भायर वचून गार्डनान बसतात, रायट आसा गाले? हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तर हांवें पाताक सोडूं ना, हांवें देवाचे उतार खावंक सुरू केले, दीस आनी रात त्या देवाच्या उतरानच त्या पातकाक भायर काडले. त्या देवाच्या उतरानच म्हजें मायंड चेंज केलें. त्या देवाच्या उतरानच म्हज्या आदले भितर डिझायर चेंज केले. हालेलुया. थँक यू जीसस. सो लेट्स गो. आनी कोणाचे क्वेश्चन आसा? दिस साइड. तू असा जीव असे गेला मेला, आता जीव असे पण जेजू ऑटो मेलाय ना? शुअर सर्टिफिकेट असा रे? व्हेरी गुड. हालेलुया. Therefore, as by the offense of one judgment came upon all men to condemnation. त्या एका मनुष्याच्या पातकान, ये तिके रीड कर मुझी बाय बबिता, रोमन्स 5:18 रीड कर. एका मनुष्याच्या पातकान काय झालंय? अरे, तर जसे एक मनुष्याच्या पातकावरवी सगळ्या मनुष्या कुळाक केस्तीचे फर्मन फावो जाले. कसले केस्ती मुला सगळ्यांची फाव झाले. मागीर तसे अनेक मनुष्याच्या नीतीचे करण्यावरवी, अनेका मनुष्याचे नीतीचे करण्यावरवी सगळ्या मनुष्या कुळाक सुटका आणि जीवित लाभता. ए मुजी बाय काय म्हणता? परतन रीड कर. तर जसे एक मनुष्याच्या पातकावरवी सगळ्या मनुष्या कुळाक केस्तीचे फर्मन फावो जाले,
तसे तसे अनेक मनुष्याचे अनेक मनीस कोण? जेजू. अनेक मनुष्याचे नीतीचे करणे वरवी ओबिडियन्स वरवी सगळ्या मनुष्या कुळाक सगळ्या मनुष्या कुळाक खाली तिका सोडणू, सुटका सगळ्या मनुष्या काळाक खाली तिका सोडणू, सुटका आणि जीवित लाभता. तुका सुटका आणि जीवित कसे लाभतात? तुझे कार्यान काले जेजूच्या कार्यान झाले नाही शुअर तुझे कार्यान मेळटा. आम्ही आज मुसे काले चिंतात सांगा सांगा आम्ही काले चिंतात? से माय फ्रेंड आमच्या कार्यान काले जेजूच्या कार्यान कोणी उलय ना सगळे शॉक झाले. अरे तू काल रीड करता यो खंडित कॅथलिक नाही कॅथलिक बायबल रीड करता कॅथलिक बायबल नाही होय. परत रीड कर. तर आता ने आत्म्यान इन द स्पिरिच्युअल रेम देऊन सर बो मारना सा demons are screaming because the truth is being revealed. What happened to you, Vikram? Why are you so sad? Talk to me. You don't go with some doubt at home. Tell me. Any question? No question now. परत रीड कर. तर जसे एक मनुष्याच्या पातकावरवी जसे जेजूच्या आदमाच्या कार्यावरवी सगळ्या मनुष्या कुळाक सगळ्या मनुष्या कुळाक केस्तीचे फरमान सगळ्या मनुष्या कुळाक केस्ती आदमाच्या कार्यावरी आमका मेळले. तशेंच 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 सांग तशेंच तशेंच परत सांग तशेंच परत सांग. तशेंच तर देऊन सर येऊन सांगता तू हे केलंय ए राव देऊन सर राव आदमान केले म्हाका आयले जेजून केले ही म्हाका येता वय आता कळले. रीड तशेंच तशेंच अनेक मनुष्याच्या नीतीचे करण्यावरवी अनेका मनुष्याच्या नीती करण्यावरवी सगळ्या मनुष्या कुळाक सगळ्या मनुष्या कुळाच्या करण्यावरवी सुट तसेच सगळ्या मनुष्याच्या करण्यावर सगळ्या मनुष्याच्या करण्यान अरे सगळ्या मनुष्याच्या करण्यान बायबलान काय बरेला नीतीचे तसेच एका मनुष्याच्या नीतीचे करण्यावरवी सगळ्या मनुष्या कुळाक सगळ्या मनुष्या खाली तिका सोड सांगतात नाही अँसेस्टर कस ऐकायला तुझ्या पूर्वजांच्या सिराप असं ऐकायला की ना वय हा वय हा हा तर तुझ्या अँसेस्टर का ती जेजू मरू ना मग सिरप काही तो राहिलो ते ओल्ड टेस्टमेंट असा केदा जेजून फारी करू ना जेजू मरच्या पहिले फारी जाऊ ना त्याचे कस तुझ्या कुटुंबान येता पण जेजून सगळ्या मनुष्याचे पाताक काणयोन खुर्सार मेलो नीतिवंचे जीवन जीवन त्याने सगळ्या सिरापांतून आमका आता एकलो मुनी सांगता हे सत असा घालाय तर मुझ्या जिवितान इतले वाईट किती असा जेराल्ड तुझे एक्झाम्पल कन घे. अच्छा जेराल्ड आणि तू कसन तर तुका इल्ले पैशाची गस असा तर जेराल्ड भाऊ सांगता ही मुझी मोगाची कसन तर ही दोघी चिंतून तुझ्या अकाउंटान 5 लाख घालतात. अरे खुश झाले सांगता केव्हा घालता. अच्छा आता त्याने 5 लाख घाले आणि तुका ती रिसिटी धाडली ट्रान्सफराची तुका मेळ्ळे 5 लाख खाली स्क्रीनर मारली पैसे मेळले गेले दुड्डू मेळले हातान दुड्डू कसे मेळटा आता हातान खर्च करून वसून काढूंक आसा तशेंच हे सगळे तुझ्या अकाउंटान मेळला केदा मुसे तू पातये नाही आणि केदा मुसे तू उलय नाही विड्रॉल जायना.
I will explain to you during lunch break. Don't worry, because I have to teach everybody, okay? समजले? म्हणून बायबल रीड करताना करणं समजा. मागीर पातये तोंड उक्ते कर, म्हूण आणि सांग, आय जस्ट गॉट द विड्रॉल्स डन बाय फेथ. आता इल्ली खुशी आयली, आता इल्ले स्माइल आयले सगळ्यांचे. ए बाबा, आज तू मेल्यावर काही येते? कशे तुझ्या कार्याने येते गेले जेजूच्या कार्यान. आणि आज मग तुम्ही काले पळून आली? जुने काळान तुझे कार्य निर्णय करता तुका बेसा मेळटा की सिराप मेळटा. नवे काळान तू जेजूवर विश्वास करते म्हणून तुका मेळटा बेसा. आणि हे मुस्तू जणांक बरें लागना. कितें कशें वडपान जोडूंक जायना न्ही. हांवें केलें, गेले डब्यान. आता खंयचोय मनीस क्रिस्तांव आसा तेणे केदेंय जावंक जायना हांवें वचून प्रिचींग केलें. तें एक गिफ्ट. That is why in the new covenant no man can ever boast. It is purely the grace of God. परत रीड कर बाबा बबिता. आता लेंटन सीजन, रियल लेंटन सीजन. It is a time of rejoicing for what Christ has done. Read. तर ब्रदर ऑलविन कले जाता कले ओके असा आहे. कोणाय की क्वेश्चन असा नाही हांगातून भायर वचा नाका. इस्रायला शिवाय भायर गेल्या उपरांत तुका सोडचो ना. किर्र करूं वचा, शॉर्ट सर्किट करूंक आसा. आताच विचारा. आणि हे लाईव्ह येता. रीड परत रीड कर. तर जसे एक मनशाच्या पातका वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक केस्तीचे फर्मान फावो जाले, तसे आनी एक मनशाचे नितीचे करणे वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक सुटका आणि जिवीत लाभता. आता तुमका हांवें समजयलें न्ही. हेच तुमकां समजलें न्ही. आता तुमकां काले मेळ्ळें जिवीत आणि आता ही का काले इतले टायमातून. नॉट 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 बॅड, नॉट बॅड. वय नॉट बॅड बाबा. हांव बट हे समजून मेळ्ळें तशें काय जालें. तर आता आमचे इगर्जींत इतली मनशां आसात तांकां गोतू ना. तांकां दिवचे कोणें काम, कोणाचें काम. इमॅजिन हे पेन दी. हे तुजे कडेन एक इंजेक्शन आसा. हे इंजेक्शनान कोणाक तुवें लायलें तेच्या जिवितान एमकॉन कॅन्सर स्वर्ग तेका. आणि हे तुका जेजून इंजेक्शन दिला. हे सांगा कितले जाणांक जाय मेळटा तितल्यांक मार. आणि तू पेन खान घेते घरा. जेजू मुजा मोगा, जेजू मुजा मोगा, हांव तुजो मोग करता, हांव तुजो मोग करता. आणि अशी 10 वर्सां काढली. इंजेक्शन पॉकेटीन. तू कितलो देऊन सराचो मनीस. कोण देवाचो मनीस जाल्यार तो कान घेता आणि धांवता सद्दां. अरे म्हाका मेळ्ळें, म्हाका मेळ्ळें. हांव तुका सॉरी हा तुमकां देव सराचो मनीस सांगू ना. हांव एक एग्जाम्पल दिता. ही इस्रायलची मनशां बॉर्डर आयल्यान आमी वचूनच्या पयलीं आमकां प्रूफ जाय. तुमच्या खातीर 12 लिडरांक धाडले. त्यांनी येवन वायट 10 जाणांनी रॉंग मेसेज दिली, हिंपवली. आणि आता ही 40 वर्सां गोवन आसात. 40 वर्सां घुंवता ना गेले. जेजूची स्तुती, जेजूने देवाची स्तुती करतात. चालू आसा की ना तेंचे. The world champion grumbling, murmuring and complaining people were the Israelites. त्यांचे ग्रम्बलिंगान काय झाले, प्रोटेक्शन गेले.
आणि सोरो पाहिलो आणि तांकां चाबूंक लागलो. अँड दॅट स्नेक इज कॉल्ड एज अ फायरी स्नेक, फायरी सर्पंट. आणि त्या फायरी सर्पंटान काय केलें, चाबले तक्षण तांकां आयलो उजो, मोरून एकीच्याक उजो 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 तडपून तडपून मेले. एका दिसांनी लाखा वयर मनशां मेली कंतून सोरोपान चापून. आता आम्ही सगळी इस्रायल आणि सगळे यू आर ऑल्सो मदर, ओके, यू आर ऑल्सो डॅडी, ओके, आणि सगळ्यांची भुरगीं आसात. आणि तुझ्या भुरग्यांक मारला घास. आणि कुशीच्या घरा रेड नॅच चालू असा, कित्याक तेजो घरचो भुरगो मेला. आणि तुका कोत्ता तुझे भुरगें मोर्चार आसा. तितल्यान आनीक घरांतून व्हडले बोबो येतात, हालेलुया हे हे सगळे हसून आसात. तर तू तुझ्या घरातून भायर सरतय आणि कुशीच्या घरा वचून इसत, अरे तू सगळे कडेन दूख आसा, तुका रे हसून आसाय. अरे तुका गोतू ना, देवान आमकां मोजिसांतून एक एंटीडोट दिला. सोरोप चापला ताका एंटीडोट घालतात न्ही, वॅक्सिनेशना पासून पॉयझन भायर येता. वय अरे हा, देवान मोजिसाक सांगलें ब्रास या ब्रॉन्झ कुडको काणगे, तेका हातोडीन मार आणि तेजे शेप घे सोरपाचे. आणि तेका एका व्हडल्या खांब्याक लाय वयर. जो कोण तेका पळयता, जो कोण तेका पातयेन पळयता, तो सगळे पॉयझन त्या भितर वचूंक आसा आनी तो मनीस वाचूंक आसा. तर तूं मम्मी, तू धांवन धांवन आयली आनी तुज्या भुरग्याक सांगता, सपोजींग यू आर टेलिंग युअर डॉटर, यूथ आसा न्ही, बाबा खाली तू घरातून भायर सर आणि त्या सोरपाक पळय, तुझे पॉयझन वचूंक आसा. हें काय सांगू आसा, मम्मी तू खंयची मॉडल, आता ते तो मोसीत तो सांगता तोय गेला. म्हाका तू एक सायंटिफीक रिजन सांग, अशें पळयतना पॉयझन भायर येता. मोजेस जाता ते काय सांगता, तुजो गेला स्क्रू, तेजो गेला स्क्रू, यांचो सगळ्यांचो गेला स्क्रू. पप्पा आता येता, बेबी ते पळय हांव पळोवची ना. पळोवच्या पहिले तू म्हाका एक रिजन सांग, करेक्ट ना यूथ, गिव मी सम सायंटिफिक रिजन यार. ही तुम्ही सगळे रिलीजन कन बसले. तो पूत या धू भायर येवन पळयना पण मोरता. तशेंच आयच्या दिसा तो सोरोप मोसेसान उखल्लो, तो सोरोप जाता जेजू. आणि म्हणून देवाचे उतर सांगता, जो कोणी विश्वासान ताका पळयतात तेच्या भितर आसले पातकाचे विष आवण काण घेता आणि मुज्यातून येता तुका जिवीत आणि सुटका आणि तुझे जिवीत अनंत जीवन जाता. But if you are going to ask me scientific reason, you will sit with your reasoning and never make it to heaven. Isn't this happening in the youth today? That's why when I see these children, God bless you. Isn't they wonderful? समजले खुरीस तो आमचे सगळे पाता कोण काण घेता. बायबलांत असा John, Gospel of John, chapter 3, verse 14, I think.
हे सगळे तुम्ही ऐकून हा नाही. नियाळ म्हणून गुंडा 3:14. As 14, as, come on, read everybody. As Moses As Moses lifted up lifted up the serpent in the wilderness, in the wilderness, even so even so must must the Son of Man Son of Man be lifted up, be lifted up, that that whosoever whosoever does good things, does good things, believe things, does good things, believe things, does good things, believe things, whosoever who does good things, who prays every day, who goes to church every day, what? कलावरेला believe, बरे काम करता. Even if you are doing all good things and you don't believe in Jesus, you'll still go to hell. Because believing in Jesus, the sin is transferred. So is it your good work? What's your name, brother? Denzel's brother? Manuel. Daddy, तू ह्याचे कॉम्प्लिकेटेड नाव दिला इथे का? आणि त्या भावचे don't get offended. मोग असा. I was telling Denzel, this brother should come for 2-3 retreats, then you see him on fire. तर कसे ज्योती कसे जाता बरे करण्यान? हा, आम्ही कंतून बिलीव करतात बरे कार्य काले सतमानचे. What is that brother's name with the cap? Stephen. बरे कार्यान जाता काले पत्याने जाता? बरे कार्याने. आता तुम्हाला कन्फ्यूज करताय. बरे कार्यान काले पत्याने? ते बरे लागले. Alvin, you are a man of bara karya. Now what happens to you here? आमका तारण कंतून मेळटा बरे कार्यान काले बिलीवन believer, आणि इतल्या वर्षातून काले करणार असत. बरे काय तर आता कोण मका विचारू असा मला हांवें बरे कार्य करचे नाही. There's a difference between बरे कार्य and before and after. हांव बरे कार्य करता देवाक प्लीज करूं आणि मागीर देव म्हाका बेसोन दिता. एक हांव देवा वयर पातयेता आणि देव प्लीज जाता आणि म्हाका बेसोन दिता. खंयचे बरे खंयचे रायट? I do good, and when I do good, he gives me the blessing. 2, he blesses me, and then I begin to do good. When I believe in him, he gives me the whole package. And that's why I'm doing good. I'm not doing good because I want to do good. I'm doing good because he changed my nature from inside to good. One is saying, do good and you live. The other one is saying, you live to do good. एक सांगता तू बरे कर आणि तू जिवंत राहू असे.
दुसरा सांगता तू जिवंत असाय म्हणून तू बरो कर. कंचे राईट असा फर्स्ट की सेकंड. तू बरे कर आणि तू जिवंत राहूंक असाय. तू जिवंत असाय म्हणून तू आता बरे कर. कंचे राईट वन और टू. एकदम कन्फ्युजन असा. हा इकच माते यांनी शिकयता. आमकां कोणें शिकोवना. कॅटेकिझम पळयल्यार हेंच आसा. See, you do good and you will live is under the law. Under grace, you live. आम्ही नीतिवान कशी झाली ते आणले नाही आता. एका मनुष्याच्या करण्यावरवी आम्ही सुटका आणि नीतिवान झाल्यान. आता हांव बरो कितें करता कित्याक हांव नीतिवान आनी बरो जाला. आता मुझे स्वयं चेंज झाला. मुझे मूळ चेंज झाला. आता हांव कशीचो रूख जाला. तो म्हाका दिता हांव तेचे फळां हाडटा. समजले. Vikram, do you understand? If I think I'm doing on my own, I'll get burnt out. I'm doing good because I get the life from him to do good. And when you believe this, you will always walk in the supernatural. And when you are believing to do good, to walk into the supernatural, you are always burnt out. उदाहरण, जेराल्ड 3 घंटे तू सदां दिमिगल हात वयर कर माग. तुका खंडित जेजू पवित्र आत्म्याचे अभिषेक दिता आणि तू टंगसान प्रे करताय. हे हांवें सांगलें. जोसलीन येवन सांगता जेराल्ड तू जेजूक पातये आणि तू टंगसान प्रे करूंक जाय. कंचे राईट कंचे रॉंग. जोसले सांगले रॉंग राईट. म्हणून आम्ही लंच ब्रेकर काय करता. हांवें जोसलेन सांगलें विल नॉट टेक अ क्लास इन टंग्स. आमचे कडेन मस्तू टिचींग ऑलरेडी आसा युट्यूबार. लंच टायमार कोणाक आशा आसा न्ही त्यांनी येवंक जाय. कोणाक आशा आसा ती आयली. सगळ्यांक मेळ्ळे की ना. मेहनत करून मेळ्ळे गेले पातयेन मेळ्ळे. त्यांचं तो पॉल इज आता यू फुलिश गेलेशियस हाऊ डिड यू रिसीव द होली स्पिरिट बाय युअर वर्क्स or by believing in Christ? Praise God. Hallelujah. Then so आम्ही कशी आमकां इटर्नल लाईफ कशें मेळटा. जेजूर पातयोन काले बरें काम करून पातयोन गेले बरें काम करून तर नव्या काळार सगळे संसार सर्गेचे राज आमच्या जिवितान कसे काम जाता. मुझे मेहनतान काले पातयोन हांव 3 वरां उठता. सपोजींग जेराल्ड हांव तुका सांगता तूं 3 वरां उठ. तुज्या मागणे खंडीत जेजू आयकता. कित्याक 3 वरां लायन बिजी आसना. तर यो जेराल्ड आता 3 वरां मेहनत करता सदां. 1 2 तो 3 वरां उठता आणि मागणें करता. कित्याक ताका जेजू वटू मोग आसा. दोगांत फरक आसा. फरक आसा की ना. जरा काय झालं सत्तू झालं गेले असे 3 वरां उठून मेहनत करना सही मागता तो 3 वरां. आता 3 वरां उठून मागचे काही प्रॉब्लेम ना. पण तू मागतय काले मेळोंकू तो प्रॉब्लेम आसा. तू मागतय जेजूक प्लीज करूंक तो प्रॉब्लेम आसा. गॉड इज प्लीज बाय युअर फेथ नथिंग ऑफ युअर वर्क्स.
Hallelujah. Let's go to Romans 6 verse 1. No, yeah, I mean 5, Romans 5, 17, 18, 19. जसे एक मनुष्याच्या अविधेयपणावरवी आता तू फास्ट किती गेली आणि की स्लो वस जसे एक हे बायबल रीड करताना स्लो वस घरा वसून गोवा वटू अशें जायना हांव तुजो मोग करता चोदोन हे रिट्रीट वसून काल जाल्यार म्हज्या बायलेक बबिता रागनाने गोया पळोवन आसा नेक्स्ट टाइम तुका धाडचो ना तो मस्तो तुका सदैता रीड कर जसे जसे एक एक मनुष्याच्या अविधेयपणावरवी मुलार डिसोबिडियन्स वरवी सर पातकी सर मनीस पातकी चड मनीस पातकी जावंक पावले पॉस आदमाक देवान खंयच्या रुपान केला आदमाक गॉड्साचे इमॅजिन तो आल्लो पवित्र पळय त्याने डिसोबिडियन्स जालो तर आदमाच्या कार्यान आदम पातकी जालो आम्ही कशी पातकी झाली पतन रीड करणे जसे एक मनुष्याच्या अविधेयपणावरवी सर्व मनीस पातकी जावंक पावले तर आम्ही पातकी पातक कन झाली का पातक करच्या पहिलेच झाली कळे करेक्ट काम ते किती you should be sure, no? So are you a sinner because Adam sinned? So was it your mistake? So Adam's action affected you? So Jesus' action affects you. आदमाच्या ॲक्शनान हांव पातकी जालो पण आदम खुद he was not made. आदमाक केल्लो पवित्र पण आदमान केल्ले पातक तो जालो पातकी आदमान केल्ले पातकान आम्ही जाली पातकी न्ही आमकां केलो पातकी कन्फ्यूज क्लियर आमकां आम्ही जाली पातकी न्ही आमकां केलो पातकी तशेंच आदमाच्या तशेंच जेजूच्या कार्या वरवीं आम्ही जाली रायचस न्ही आमकां केला रायचस Did you get that? Read that again. Again. तसे एक मनुष्याच्या विधेयपणावरवी सर्व मनीस नीतिवंत जावंक पावतले स्टार्टिंग तो रीड करणे जसे एक मनुष्याच्या अविधेयपणावरवी सर्व मनीस पातकी जावंक पावले तसे एक मनुष्याच्या विधेयपणावरवी सर्व मनीस नीतिवंत जावंक पावतले correct understood so our life is depending on whose action my action or Jesus action आज मुझे काला पळून आली हॅलो ओके आय विल पुट इट दिस वे आम्ही ऍक्शन करून घेतात ना खंयचेय ऍक्शन ओके तुम्ही केदा SMS यूज केलाय SMS
SMS मला घाले हा ना ते नाही मोबाईल आणि SMS हा यूज केला नाही त्या टायमार इले पैसे लागतील SMS करेक्ट. मग एक दिसा कोणी येऊन तुका इंट्रोड्यूस केले व्हॉट्सअप उडस असं आहे आणि व्हॉट्सअप मध्ये मेसेज येता एंतुनी मेसेज येता आता कंचे यूज करता तुम्ही मेसेज किती यूज करा आता फ्री झाले अनलिमिटेड असं तरी तुम्ही यूज करतात का SMS केले व्हॉट्सअप तर व्हॉट्सअप पहिले किती यूज करू ना ಅಲ್ಲೇ 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 ಮಗ ಗೊತ್ತು ನಾತ್ಲೆ ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಾಟ್ ಐ नो तर आज मुसर मग काले गो तू आले पास की तो करतो लोकाले आता अंगा गाले बरेला तू आलोय पात की पण देवा जेसूच्या ओबिडियन्सान देवान तुका काले गेला नीतिवान गेला आता तू कोण तर तुका होता तू नीतिवान तर आता काले करू आहे नीतिवानचे कार्य करू आहे. अनेक एक उदाहरण दिता तुझ्याकडे 100 रुपये असा कितले आणि हांव आणि तू ओट्टू असत आणि तू सांगते चल आम्ही इले जेवूंक या आणि हांव सांगता ब्रदर हांवें पर्स हाडूं ना काय ना म्हज्याकडे पैसे असतात तू सांगताय आता आम्ही दोन्ही बसतात तुझे पोटपय म्हजे पोटपय आता तू ऑर्डर दिताय he has got 100 rupees and he takes me for lunch and I tell him I don't have money. I've not brought the purse. Look at his stomach. अरे शर्ट सकेल कलर दिसता रे बाबा. Look at my stomach. आता when he's going to place an order कितल्या पैशाचे ऑर्डर तो देऊंगा सही किती 100 वैर होसा नाही सत्य सांग 100 वैर किती होसा नाही तर तू पे करून कितले तुझ्याकडे असा तिथला आमचा भाऊ राव येता आणि तेही बसता आणि तोही सांगता आम्ही पर्स आणू ना आता आता 3 जण असतात ना आता कितले देऊ करू असं तू त्या पाय ना का मग पाय कितले कितले पैशाची ऑर्डर देऊ असं 200चे देऊ असं त्या पाहून अरे त्याच्याकडेही पैसे ना कन्फ्यूज केला आम्ही तुझ्याकडे 100 रुपये असा हांव तुझे सांगत येताना कितल्याची ऑर्डर करू असं 100 रुपये तो मुझे ओटो आयला त्याचा 100च करू असं 100 वैर केला लपडा समोसा करेक्ट तशेंच म्हाका मुझ्याकडे काला असा त्यांचा यूज करू असा आता खंयच्या दिसा म्हाका शुअर असा 100% हांव नीतिवान असा जेजूच्या द्वारे म्हाका नीतिवानचे गिफ्ट दिला आता हांव कसो जिवंक असा डिड यू अंडरस्टँड दॅट आता एक अनेक एक दिसा आता अनेक एक दिसा आम्ही गेली सावथाक बसार आणि हांव टूर करतात ते काले सांगतात टूरार व्हरतात ते मनशांक हा गाईड टुरिस्ट गाईड गाडी मुचीच हा सगळ्यांकी बसयला आणि लंचा खातीर गाडी रावयली आणि हांव सांगता जाल्यार 15-20 मिनटां ऑलरेडी लेट जाला 20 मिनटां फटाफट येवचें हांगा रेस्टॉरंट आसा थंय टॉयलेट आसा जेंट्स लेडीज थंय आसा 20 मिनटां फाटी येवं आता तुम्ही थंय गेली थंय पिक्चर ना दारलो या बायल म्हणून त्या जिलेबीन बरयला खंयच्या तामिलान आता तुम्ही पळयतात कोण पयलो वचूंक आसा भितर हा जरा तू वचूंक आसा ज्योती तू वचूंक आसा पण थंयतून एक बायल आयली रायट सायडींतून आता सगळी बायलां काही वचूंक लेफ्ट हात व्हेरी गुड कित्याक रायटाक येतात तर तिका पळयल्यार तू कित्याक वचूंक जाय रायटाक तुका गोत्ता की तू
बाईल म्हणून तो इथे येते. चिंतू काय होतो ना तू बाईल म्हणला. You know, all these examples has helped me. When I know that I'm a man, कोण मका सांगता अंगातून धरलो आयलो सांगता ते वस अरे मार खाने काय हम इधर ही जाएगा. करेक्ट होय की नाही. या मध्ये उभे असे आणि तो सदा अरे तू तू वस नाही राईट आणि वसा नाही किती वसा नाही मका कुतू ना मौन इसकले धरलो गीत बाईल त्याचा प्रॉब्लेम असा. करेक्ट. Does everybody know? Just the way you know you're a woman or you're a man, you must know that in Christ you are the righteousness of God. Then you can move with confidence who you are in Christ. Confused होता दार लोगी बाईल मम्मी की सर शुअर असं सगळी तसेच या देवाचे उतरण कन्फ्युजन असा पण तुका ती अक्षर कळणार पिक्चर लायला कळताय तसे या पिक्चर कोण कळताय तू कोण तसं तुझी येते. तुमका मुझे एग्जाम्पल बरे लागा ना काल कचे समजत आमका. समजत. व्हेरी गुड. प्रेस गॉड. 20 बाबा तुका कळले नाही रॉकी. येस बाबा ते स्टार्ट असा आज उजो उजो स्टार्ट असा चा खर्चार असा तो तू कशी हो तू तुम्ही तयार निघाले तू चा पिऊ नसे. प्रेस गॉड. Hey, same down last where law came, sin increased. Just see Baba. Hang असा just read the 20th verse. नियमशास्त्र येतच Jude also check whether there is tea today. Huh? No tea. आज इले किचन रिपेअर जाऊन अरे नो टी काही उजो लॉंग अलाउड ना. He's saying it is there. Just go and ask him. Look at their face, man. At least look at their face. Again, you don't have compassion for these people. Again, पाप मुनशा जात आमका तिथले नाही. पाप मुनशा नियमशास्त्र येतच कोण येतच नियमशास्त्र येतच अप्रदंसो संको वाढलो. कोण वाढलो अप्रदंसो संको वाढलो. कसो नियमशास्त्र येतच. कसे एक्झाम्पल आता कुंदापूर येत आहे नाही वाटेर मग ते लेफ्ट टर्न मारताना काही सी शोर असा थंय लेफ्टाक सी असा रायटाक ती गल्ली असा नाही त्या गल्लीन काही बोर्ड ना. ही कुंदापूरची सगळी 60च्या स्पीडार येतात. हांव आरटी ऑफिसर थंय हांवें 20चो बोर्ड लायलो. आता हांकां वचून दी 60च्या स्पीडार. ऐकलं तुवें
कुंदपूरचे रस्तो असा नाही थंय 60च्या स्पीडार सद्दा येत आहे. हांवें बोर्ड लायलो 20. आतां वचूंक जाता तुका 60 कित्याक आता म्हणजे आता पातक वाढले की ना तेच सांगता. नियमशास्त्र आयले जानवाय आयली कितले हांव नियमशास्त्र पाळना तितले म्हजे जिवितान पातक वाढले. आता नियमशास्त्र काय करता सगळ्यांकी दंड देने का है, सबको दंड देने का है, छोड़ेगा नहीं किसी को. Moreover, the law entered that the offense might abound, but where sin abounded, what? काही पातक वाढले थंय कृपा आणि की एकदम वाढत गेली. कंचे कृपा कृपा मुला घाले ग्रेस नो नॉट डे. हा अरे वा आज चहा ना आज सूप असा. आता तर सगळ्यांची भूक लागली असते. सूप असा आता वसून जाई. हालेलुया हालेलुया. आता सूप असा सांगलाय सूप. आता मंड्यान घालत व्हेज सूप चिकन सूप सगळे येता नाही मोनान येता की ना काय सांगले दाखयले उतरा सांगली. तशेंच आमच्या जिवितान उतार काले करता चिंताप दिता. तर केदा उतरान काण घेता म्हाका देवान नितीवन केला कोणाद्वारे जेजूद्वारे. तर हांव काले चिंतून आसा हांव नितीवन म्हजें काम नितीवन म्हाका मेळ्ळा जेजून दिल्ले पावर. काही म्हज्या जिवितान पातक वाडले तेजे की चड वाडले काले कृपा. आणि कृपा म्हाका म्हजे सगळे पातकांत दिता गाले बोक्साने. गुड. तुम्ही केन्ना हे खेळला की ना सिसो खेळले. चिंत हांव बसलो एका जाग्यार आणि ह्यो भुरगो बसलो दुसऱ्या सायडार. ह्यो काय आसतलो हेका चान्सच आहे सगळे येवंक. मागीर तेजी बाई सांगता तेजी बहीण सांगता डोंट वरी हांव तुका हेल्प करूंक येता. ती तेजेर उडी मारता सगळे येवंक आसा. आता मम्मी सांगता हांव तुका हेल्प करूंक येता. ती उडी मारता सगळे येवंक आसा. आता डॅडी सांगता पुरा फॅमिलीच जम मारया. आता इल्ले बॅलन्स आता हा थंय बॅलन्स सांगिना. लिसन रीड दॅट अगेन करेक्टली. इट इज नॉट टू बॅलन्स बिटवीन सिन अँड ग्रेस. मुनीस पातकान आल्लो तेदा देवन सार टॉप मुनीस काही सकेल फुल कंट्रोल ऑफ सिन. जेजू आयलो देवन सराक डिफीट केले आणि त्याने आमच्या खातीर कृपा दिली. आता कृपा दिल्यात कसे झाले बॅलन्स झाले. देवन सा सकेल मुनीस वयर. एक खेवर हांगा नेक्स्ट टाइम हांगा फिट करू असा. एक खेवर एकेकांचे एक्सप्रेशन पळोवंक बरं लागता. हे सांगले तुका कितें पातयेवंक जायना न्ही. पातयेवंक जाता आमी केल्ले चुकीन आमकां टॉप आणि सैतान सकेल. That's what he's saying. Moreover, the law entered that the offense might abound, but where sin abounded, grace did much more abound, much more, not to balance. म्हणून आता आम्ही सैतानावयर अधिकार कान घेता जेजूच्या नावात. Rocky, how many years you believe that you had the power to heal the sick? 60? 62 years you did not know. So from how many years you know? So now it's 6 years.
So you are 68. He said it right. This man, हात कोयर का तो पळयता तुका. Your Munis, 62 years मुसे तेका गोतूनातले क्रिस्ता भितर तेका काल पावर आसा. सर्टिफिकेट कान येवन भोंवता 62 years. लास्ट 6 वर्सांतून कळ्ळें. 6 वर्सांतून तो 68 दिसताय. अब हाफ टिकेट ना रियल 68. तर इमॅजिन एका सर्टिफिकेट कितले वर्सां पयले मेळ्ळा. 68 years. 68 yearsan 62 years गेले. 100 वर्सां पयले तेका गॉस्पल मेळ्ळें. From the time you got the gospel, how many years did you take to lay your hand for the first time? Come. So what? See, just because you came here and you heard the word does not mean you believe the word. You have the knowledge of the word, but you don't have the faith. When you have the faith, you go into action. He has the knowledge, but never moved in action. Tell me. This is very important. Son. वय बायबलाची नॉलेज आसली म्हाका. कित्याक आमी इगर्जेन घेता मागीर कितें आमचे गॉस्पेल शेअरिंग आसता, स्मॉल क्रिश्चन कम्युनिटी सगळें आसता न्ही. ते भुरगेपणांत आसली आशा आसली बायबल शिकचे म्हणून. कित्याक आमकां आमचे पयले जेजुराय कितें आसतालें क्विज कॉन्टेस्ट. ओके, म्हाका गोतात. कितें म्हाका गोत्तो आसा न्ही, तुका सकयल घालूंक जाय न्ही. आतां कितें आमचे पार्टी जाता, पार्टी म्हळ्यार सोयरी येतात न्ही, ताका म्हाका गोत्तो आसा चड. ताका आमी स्क्रिप्चर पळोवंक जाय, पूण कितें समजना कांयच समजना. पण मागीर इगर्जेची रूच लागली. ओके, इगर्जेचे मागीर ते शर्मा आयकतना एकलो हे सांगता, तकलो हे दुसरो सांगता. आतां म्हाका समजना काली सांगता तो, आनी तांचे लागीं आर्ग्यू करूंक जायना. तांची नॉलेज चड आसा, म्हाका नॉलेज बीन आसा. ओके, पूण म्हज्या लेवलार some preachers say something and the priest say something, the what sermons I could not understand. मागीर आतां कॉन्फेशन, एक इम्पॉर्टंट कॉन्फेशन. हांव पाद्री लागीं वतलो, सांगतलो आतां तूं कोमसार जाता, कोमसार जाता, सगळे कोमसार जातात न्ही. म्हाका सांगता म्हणजे पातकां कशें बगतलें म्हाका गोत्तो ना, कशें बगतात. तुवें बेसन दिल्या उपरांत बगताली म्हाका हांगाच येयजे म्हाका, हांवें सांगूंक जाय. तो सांगता तुका तुका समजना, आतां तूं वच, म्हाका हिरार करनाका, हांगा लायन आसा हांगा. तो वच म्हणटा. अरे बाबा म्हाका समजूंक जाय न्ही. तुका आतां कोणा लागीं विचारूंक, मनशा लागीं विचारल्यार तांकां समजना. पाद्री लागीं विचारूंक जाय न्ही, रायट पर्सन जायची न्ही. देखून ओके, मागीर ओके, आदरे वदरे म्हणटा न्ही कन्नडान, आदरे वदरे जाल्यार या गेल्यार म्हाका कांय फरक पडना. ओके, कित्याक आतां पयलें देखून म्हाका कितें आतां घरा एकलोच आसलो आनी ब्रदराची वळख आसली, पूण हेजे कॉन्टेक्ट नासले. कित्याक ताका चड तो मागीर तो स्पिरिच्युअल गेलो. आमी इगर्जेचे रिलिजियस. ओके, रिलिजियस मागीर आमच्या इगर्जेन आमची दुसऱ्या इगर्जी वचना. म्हजी इगर्ज कितें सगळें म्हणटा पडटा वच, ताबोर वच, तूं वच, म्हाका नाका टायमपास करूंक. म्हाका हांगा म्हजी इगर्ज आसा, हांगा शिकूंक मेळटा, म्हजें काम आसा, तुवें हांगा इगर्ज म्हाका तेंच म्हणजे म्हजी पर्त म्हळ्यार कितें स्मॉल क्रिश्चन कम्युनिटी आमचे मेळोंक जाय, ते आमचें. मागीर इंट्रस्ट येयलें. मागीर इगर्जेन पयलें आसलें म्हणजे इंग्लीश बरें नासलें. ओके, हांव लसतलो कोणा सांग, कित्याक इतलें उतर म्हणल्यार हांसतलीं सकट. ओके, देखून हांव ओगी रावतलो, मिसाक वेतलो, मिस बेसांक गेलें, फटाक घरा वयतलो. म्हणजे बालबी रावतली, पूण हांव घरा वयतलो. तांकां इंट्रस्ट आहा ह्या वटेन त्या वटेन उलोवंक, म्हाका नाका. पूण म्हाका एक अभिरुची आयली उतराची. मागीर हांवें पाद्री लागीं सगळें आर्ग्यू करचें आसलें. हर एक पाद्रीक कोणाक सोडून हांवें.
कोणी रेडेम्टरिस्ट आयलो ताजे लागीं, ओके, आनी कापुजीन येयलो ताजे लागीं, आनी आमच्या पदरेन ताजे लागीं एक 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 सांगतात. देखून म्हाका समजत ना. मागीर एक पोपान अनाउन्स केलें इयर ऑफ द फेथ, कळ्ळें मू? पोप फ्रांसिसान इयर ऑफ द फेथ. आतां फेथ म्हळ्यार कितें म्हाका समजना. देखून बूक वाचले, हांवें सेम ते वाचलां, हिब्रू 11 हांव वाचलां. अरे तांतूं फेथ समजतसो ना. ओके, आबेल्स फेथ, एब्राहम्स फेथ, सारास फेथ, इनॉक फेथ. अरे कोणचो फेथ? फेथ म्हळ्यार समजना, पण एक नंबर 1 आसा न्ही, समजोंकूच समजना. आतां कितले म्हणटा मागीर एब्राहम फेथ, यो फेथ, तो फेथ, मेरी फेथ, थॉमस फेथ, कितले फेथ आसात आतां. देखून फेथ समजना म्हणजे पाद्री लागीं विचारले हांवें. ओके, आतां तूं म्हणटा ही गर्जेन मागय जे बेवाडटा कशें मागय ते पाद्री लागीं गेलो, आतां कोणाक गोतून आनी पाद्री लागीं वचोंक जाय न्ही. तुजून ते एक्सप्लेन केलें, ना ना आय कॅनॉट, म्हाका समजोंक समजना. काले म्हणटाय तूं, काले पिशा भशेन उलयताय तूं, म्हाका तेंच समजना. मागीर घरा आयलो. ओके, मागीर हेंचे कॉन्टेक्ट जालें. हे ब्रदराक वळखता, ताका आयलो बॉम्बे येता म्हणून, ताका मेळोंक गेलो. म्हळ्यार 16 वर्सां उपरांत तो खबर मेळ्ळी तो येता म्हणून. आतां तो ते मागीर युट्यूब पळयलो, अरे ह्यो बरे बरे हे करता, मिरेकल करता, आनी विसील बसता आनी पडटा, कितें कितें नकरा करता, म्हळ्यार जोकरा भशेन करता, जोकर. देखून हांवें अरे अशें बरें बरें करता. हांव मागीर ताका पळोवंक गेलो. आतां म्हळ्यार कोण सांगतात न्ही, आतां एक म्हणजे प्रिचराक बेनिहीन, मागीर पोट्टाचे फादर ते दुसऱ्याची प्रिचींग करतात, बेनीन दुसरे प्रिचींग करता. मागीर एक सुवारीस म्हणून एक साऊथ इंडियन, तो एक प्रिचींग दुसऱ्यांक करता. अरे बाबा म्हाका विंगड विंगड कितें करतात ते, अशें एक कोण पडटात कित्याक. मागीर ताणें कोणें सांगलें आमकां, अरे अशें कशें पडटात. हांवें सांगलें, ताणें सांगलें कितें जाणा, हांचें सेटींग आसा, सेटींग. ओके, तांकां उबें करतात आनी तांकां एक्टींग करतात, हात लायतात, डुंगन पडटात. अरे बाबा नाका तें सगळं. मागीर पोट्टाचो पाद्री पळयलो. पोट्टाचो पाद्री पळयलो आमच्या इगर्जेक. आमच्या ओके, पोट्टाच्या पाद्र्यापाकच धरला हांवें. हांव येना पडटा, तुका म्हाका सांग आतां कशें पडटात ते. ते सांगता म्हाका गोत्तो ना, थंय येवन पळय. हांव थंय येना, तूं सांग न्ही, तूंच आयलाय न्ही. ताका सांगूंक ताका येना, कित्याक ताका समजना कितें पडटात काले म्हणून. मागीर हो सकयतलो न्ही, हाणें घेतलें, ताका विचारलें, तो प्रिचींग ताका मेळोंक गेल्लो. तो एक बरें प्रिचींग करतलो, म्हाका एकदम बरें लागलें एकदम. ओके, तो एक्टींग करिना, तो सारको आसता, म्हळ्यार ते युट्यूबान मस्त पळयलां. त्या तो एकदम सिरियस आसलें, बरें करतलें. मागीर अब्रामाचे स्टोरी सांगतलो, मेड फादर ऑफ मेनी नेशन. अरे अशें म्हाका समजना. मागीर लास्टाक न्ही ते लांगकोट कट करतलो, 3 दीस कट करतलो. अरे म्हाका तें समजून पुरतात. म्हण कित्याक तो पाद्र्या पळयलो, ते मिस करीचे, तेंचे टायमींग, तांकां तेंचे टायमींगच आसा न्ही, आमचे प्रिचींग टायम आसा न्ही, आमकां उतर जायचे न्ही. ते हे सगळे टायमर एका टायम ना. देखून ब्रदर बरयलें. मागीर हांवें ताका आतां पर्सनली मेळाचें न्ही, सगळी लायन लायला, ह्यो हात लायता. हांवें सांगलें मागीर मेळून लास्ट. मागीर ताजे उलोवंक जाय न्ही. मागीर तो उलोवंक ना. मागीर तो वळखताय, तो वळखूना. मागीर उलोवन वळखलो. मागीर सांगलें, ताका विचारलें, ब्रदर म्हाका हें गोतूना, कित्याक तूं लागोड काट करतलो कितें. मागीर ते सांगलें, अरे हाका कितें इंट्रस्ट आसा. म्हणलें ताका ब्रदर लिंटन म्हणून आयकलो आसलो. लिंटन इतला ताका सांगलें, हाका धर आनी हाका एड्रेस घे, तुका शिकय, म्हाका शिकोवंक जाय. ताचो एड्रेस घेतलो, फोन घेतलो आनी ताजे कितें खंयचें मेळचें मेळ्ळें. आनी थंय गेलो. ताज्या लागीं म्हाका हेड नॉलेज न्ही, हार्ट नॉलेज ना, गोतूच ना हार्ट नॉलेज कितें म्हणून. हांवें ताजे लागीं आर्ग्यू करचें. ताका इतलें हैराण केलें, ताजे घोव आनी बायल दोनी येताले. ताका हैराण केलें जाल्यार ती बरें, तेंचे बरें पेशंस आसलें, पूण म्हजे पेशंस ना, तेंचे झगडे करतलो. लास्टाक हांवचो थंड जालो. कित्याक उतरान थंड केलें. म्हाका समजलें कितें फेथ. मागीर फेथ तेंच समजून गेलें. मेन इम्पॉर्टंट म्हणल्यार फेथ कळ्ळें मू. फेथ कळ्ळ्या तक्षण म्हाका बायबल इंट्रस्ट आयलें. आनी आतां कशें कळ्ळें, मागीर तें बायबल शिकोंक वेतलो हांव. ओके, शिकलें म्हळ्यार हर एक हप्त्याक 2 वरां, ट्युजडे खंयचेंय काम आसल्यार सोडटा हांव, पूण म्हजो नोट घेता, बूक घेता, थंय जाय तेच म्हाका. कोणें कितें म्हणल्यार
पिसो म्हणटा सगळे म्हणटात ते बायबल पिसो ना ना पिसो कोण म्हाका जायचे तुका गोत्तू ना न्ही तर म्हाका जायचे तुका समजलें जाताय ना हांगा बसता तुका गोत्तू ना जाल्यार म्हाका शिकोवंक मेळटा शिकलो 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 मागीर 1 वर्स गेलें हांव येतलो आयकतलो नोट बरयतलो एक दीस एक बुकार मागीर सत्ताना खंय बुक खंय गोत्तू ना तशें आसलें देखून मागीर युट्यूब तेंचे पळोवंक मेळ्ळें आतां इंट्रस्ट आसलें मागीर ते जोसलीन नोवेन्स आसलें त्या दळा ओके आनी सांगलें मागीर ते लिंटनाक सांगलें हे जोसलीन अच्छो शिका ते म्हळ्यार बरें शिकयता तें म्हाका बरें इंट्रस्ट आसलें म्हळ्यार ब्रदरी शिकयतलो तेच्या मागीर तें बरें शिकयतलें मागीर दोनांचें प्रिचींग दोन ताजें फेथ कशें आहा हाजें फेथ तेका कंपेर करचें आसलें मागीर ब्रदर लिंटनाक विचारचें अशें कशें तशें कशें मागीर समजणी आयली मागीर 1 वर्स जालें तो ब्रदर म्हणटा तुजी कांय टेस्टिमनी येयनात येताय टायमपास करताय बरयताय कितें बरयता परत्यान विचारल्यार तुका समजना ओके खाली नश्तो करताय आनी वेताय आनी मजाक मस्ती करताय ओके हांव मजाक मस्ती करतले कोणा लागीं मजाक मस्ती थंयच एक क्लासींत मजाक मस्ती मागीर ताणें म्हाका प्रेशर जालें तूं येताय टायमपास करताय एकय टेस्टिमनी हाडिनाय हांव जालें आतां टेस्टिमनी आतां कशें करचें टेस्टिमनी बापरे कसलें टेस्टिमनी म्हाका कांयच गोत्तू ना तो सांगता हिलिंगाचें कित्याक डेलिव्हरन्स अरे म्हाका डेलिव्हरन्स कांय गोत्तू ना डेलिव्हरन्स घालें हिलिंग घालें गोत्तू ना देखून एक दीस पळयलें आमकां इगर्जेन हांव एक अक्रिस्ट मिनिस्टर आसलो ओके ओके बरें एक चान्स मेळ्ळें फादरापान सांगलें आमचे 2 ग्रूप करा ओके म्हळ्यार एक आमी 12 जाणां आसलें 6 ग्रूप त्या वेळा कितें म्हणलें आतां एक चान्स हे चान्स म्हणल्यार पास जाल्यार न्ही टेस्ट म्हणजे हांव मुखार वयता तेजे पूण एकल्याक घरा आमकां विजिटींग करूंक मेळ्ळें आमी ग्रूप केले आतां ब्रदरान शिकयलें तेंच स्क्रिप्चर घेतलें लूक 4:18 जेजू कितें म्हणटा जेजू कितें जेजूचें मिशन कितें आसलें तेंच म्हाका समजलें जेजूचें मिशन तें करूंक जाय ओके तांकां रस्त्यार करून ताका एक फावटी 10 फावटी म्हणलें तेंच कित्याक म्हाका ते इंग्लीश ते हाय इंग्लीश न्ही ते म्हणल्यार KGV तें आसा पळय तें बरें आसा पूण समजना न्ही देखून तें बायहार्ट केलें पयलें बायहार्ट केलें मागीर त्या घराक गेल्या विजीट केलें विजीट करून सकट बसलीं सकट आसा आतां ताका विचारलें ती सकट उलयनात पूण हांवें कितें उलयन तें क्वेश्चन करचें म्हजें काम म्हाका मार बिडल्यार म्हाकाच न्ही तांकां मेळना ती कित्याक ती एकदम बगन मनशां आनी ओके हांव उलयलें कित्याक कोणाकय सोडिना हांव अरे तुका कित्याक करचें न्ही पॉयंट केलें कित्याक करचें न्ही तूं अरे म्हाका चलोवंक जायना बसले आसा ओके बसले आसा आतां कितें आतां कालें करूं तें मागूंक जाय माग कशें कालें मागचें जेजू बरो कर ओके तर हांव मागिना आतां तुका शिकयता कित्याक ब्रदरान लिंटनान सकट शिकयलें न्ही ओके हांव तुका शिकयता पूण इतलें गोत्तू ना ABCD गोत्तू आसलें ओके पूण XYZ कांय गोत्तू ना खाली ABCD बेजीक तें कितें मागीर ताणें एक स्क्रिप्चर शिकयलें 1 Peter 2:24 ओके हांवें सांगलें बायबल हाड तो बायबल हाडूंक तांकां टायम लागलो कित्याक तिका चलोवंक जावना गोवाक गाडीचे ते दोळीन बसलो तो बायबल घेवन येयलो तो आपणें आतां कळ्ळें न्ही आतां तुमकां बायबलच वाचना बायबल घरा आसा ओके आल्तरीर ना तो खंय कॉर्नर आसलो ओके मागीर घेवन येयलें मागीर सब केलें आतां थंय 1 Peter 2:24 काड तूंच काड आनी म्हजे सांगात आसलें न्ही तूं कित्याक सतयताय तिका ओके तूं काड ना ना हांव काडिना तिका काडूंक जाय तिका जाय जाल्यार ती काडूंक जाय म्हाका जाय जाल्यार हांव काडटा ओके तिका जाय न्ही चलोवंक जाय ओके ती करूंक जाय आनी तेणें काडलें मागीर तिका टायम लागलो उक्तें करूंक 2 जाणां घोव आनी बायल उक्तें करतात कित्याक तांकां जायचें न्ही हिलींग जायची देखून उक्तें केलें उक्तें वाच वाच परत्यान वाच ओके परत्यान वाच कितें म्हणटा जेजू कितें म्हणटा पवित्रात्मा कितें म्हणटा जेजू बरो करता वय म्हणटा वय जेजू बरो करता वय जेजू बरो करता परत्यान विचारलें आनी ताका कन्फ्युजन जालें कित्याक तांकां कन्फ्यूज जालें काले हे उलयता जेजू बरें करता जेजू बरें कित्याक आमकां इगर्जेन शिकतात न्ही जेजू बरें कर सक्रामेंताच्या मुखार आमी बसता जेजू बरें कर आतां हांव पळयतलो चॅपलान मस्तो आसतात सक्रामेंताचे आसा पळय रडटात दिमी घालतात तोट दळयतात न्हिदतात कितें कितें करतात नाटक पळयतलो हांव पयलें सकट अरे कालें नाटक ना 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 ते पळयतात देखून म्हजें फिलींग मागीर तांकां सांगलें अरे बाबा ती कांय हिलींग जायना खंय जायना देखून तांकां सांगलें अशें कर आतां परत विचारलें आनी तुका शिकयता
शिकयलें ओके. मागीर आतां कितें म्हणटाय, वय आतां हें जालें. पूण म्हाका गोत्तू ना तिका उठ आनी चल म्हणून. ओके, आतां गोत्तू जाता पळय. तेन्ना ताका एक्चुअली तेन्ना हिलींग जालें तिका, पूण म्हाका कॉन्फिडंस नासलें तिका उठ आनी चल, कित्याक फर्स्ट टायम न्ही. ओके, मागीर सोण सोडलें. हांव म्हजें काम केलें, हांव मागीर शिकतलो. मागीर 1 वर्सा उपरांत आमच्या इगर्जेन आमी कित्याक वॉलंटियर न्ही, ते क्रिस्टी मिशन वॉलंटियर ते सीख मनशाचें फेस्त आसता न्ही, कित्याक सगळे आपयतात एक स्पेशल मीस आमी वॉलंटियर. ती बायल मनीस मिसा उपरांत न्ही म्हाका टॅप करता अशी करून. आनी कोण, हांव वळखना तुका. आनी मागीर ना तूं घरा आयिल्लें न्ही, खंय जालां, खंयच्या टायमार. मागीर ती सांगता न्ही तूं ते एक स्क्रिप्चर दिलें न्ही 1 Peter 2:24 ती नियाळ करतली आनी ते सांगलें. ओके, हां पळय मागीर ताका आपलें पळय कशें जालें, मिरेकल मिरेकल. आनी मिरेकल म्हज्या पाद्रीक सांगलें, अरे ए मिरेकल पळय तो सांगता म्हज्या लागीं हिलींग पावर आसा. ओके, देखून जालें. ताज्या लागीं ना ही पाद्री लागीं. हांवें सांगलें तुका सगळें नॉलेज तूं करिनाय, पूण म्हाका इल्लीशी नॉलेज हांवें केलें. देखून आतां मागीर कॉन्फिडन्स वाडलें. मागीर पाद्रेपान म्हाका सपोर्ट केलो, पूण तेजे लागीं उलयता न्ही, आर्ग्यू करता सगळें करता न्ही. तूं वच, तो नवो क्रिस्तांव आसलो, ताका कामाचे प्रॉब्लेम आसले आनी ताका वच, ताका पीस ना घरा, हें आसा डिप्रेशन कितें प्रॉब्लेम आसा, गांवाच्या बायलांची जडण जाता कामाचे वचून. ओके, कित्याक तें प्रेशर आसा, तें घरा वचून ओके तुका एड्रेस दी, हांव येता. ओके, म्हजें काम वयचें आनी सांगचें, मागीर पवित्र आत्म्याचें काम, म्हजें काम वयचें. थंय गेलो ताका सगळें सांगलें अशें कर तशें कर, सगळें म्हाका नॉलेज आसलें न्ही, ते ब्रदर इंटरनल सगळें शिकयताले न्ही, तें केलें. मागीर तेज्या 3 म्हयन्यांनी ताका प्रमोशन मेळ्ळें आनी तो हेड ऑफिसाक गेलो. ओके, आनी तेजे प्रॉब्लेम आसले ऑफिसान, कांय ना, आतां नवे मनीस. आनी मागीर ताणें फोन करून सांगलो, ओके मागीर पाद्रे पळय अशें जालें. पळय ताका कळ्ळें, ओके देवाच्या उतरान जाता, हांव करिना, देवाच्या उतरान म्हाका शिकयलां, हांव दुसऱ्यांक दितां. मागीर तशेंच एकल्याक पाद्र बायलो बरें आमी आर्ग्यू करतना जालें, तें सगळें म्हणटलें मस्त जातलें. पूण एकल्याक डेलिव्हरन्स केस इतलें इजी न्ही. आतां डेलिव्हरन्स केस म्हणल्यार काय म्हाकाच गोत्तू ना कितें म्हणून. डेलिव्हरन्स म्हणटात. मागीर कितें लागता म्हाका पळोवंक, हांवें कदळ पळोवना, फर्स्ट टायम पळोवचें. मागीर त्या युट्यूबान पळोवंक गेलो, ब्रदर कितें करता तो करता न्ही. आतां कोणाचें पळोवना, कोण ते पक्षी केरे या पडटा सगळें पडटा, हांवें कदळाय पळोवना डेलिव्हरन्स केस कितें करतात ते. तांकां एक पर्टिक्युलर प्रिस्ट आसतात न्ही, तांकां ते देंवचाराक सोडयतात, तांकां एक पदवी आसता, ते करतात. आमच्या सगळें गोत्तू ना, हांवें पळोवंक येवचना, इंट्रस्ट नासलें म्हाका. देखून आतां एक केस मेळ्ळी, आतां करीचेच. आतां म्हजे कॉन्फिडन्स येयलें. आतां म्हजे लागीं एक पेपर सगळो आसा, वर्क आसा. मागीर टंग्सान उलोवंक गोत्तू जाल्लें आनी बऱ्याचे टेप पळयले. ओके, ताका ताणें सांगलें त्या बायकाचेर बसलो ते घरा व्हेलें. आनी ती हिंदू, ओके, नॉन क्रिस्तांव जाली, नवी क्रिस्तांव. ओके, ताच्या घरा ताका सांगता काल जालें ना, ताका एक पुजा येता दसरा टायमार, ती देवी येता, देवी येता ताच्या फाटल्यान धांवता, ताका सगळं नाचता, हें तें करता. ओके तर जालें. आतां आनी चड ना म्हाका गोत्तू जालें आतां. ओके, आतां काल करचें, आतां ताका बोस. आतां ती बायल मनीस जाली, बायल मनशाक हात लागून बरें न्ही, ताका हिंदूचे एकदम प्रॉब्लेम. ताजो बॉयफ्रेंड म्हणल्यार ते काजार जावन तो ताका सांगलें तूं राव आनी खाली हात धर. ओके, हांव ताका सांगता. ओके, तुका सांगता आनी ताका सांगता. ओके, ताका सांग म्हणलें. ताका इंग्लिशान येतलें, त्या इंग्लिशान आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट म्हण सांग. आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट, सॅटन यू आर नो पावर. तशेंच म्हणलें अधिकारान सांगलें. तो सांगतलो न्ही अधिकारान म्हण. अधिकारान सांगलें. ओके, ते म्हाका पळोवंक लागले. हळय ते तकले आसा पळय अशें पळयता न्ही उलयतना, ते हांव थंय आसलो अशें अशें तकली पुरो. अरे फर्स्ट टायम ते काल म्हणटा रोबोट आनी आवाजूय बदली जालो अशें. अरे आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट, से आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट, कमान. ताका जो जायना करिना. आय एम द बॉडी ऑफ, से अगेन, आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट, आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट, सॅटन यू आर नो पावर. अशें म्हणलें. मागीर धाप बगन पडलें ते खटेर. बरें जाल्यार खट आसली, नाजाल्यार ते पडटालें न्ही. आं ना रियल आं. ओके, मागीर ओके त्या दिसतार म्हाका कॉन्फिडन्स येयलें. कित्याक हांवें खुद्द करून पळोवचें. कित्याक आतां उदकान गेल्यार उपयोग कळना न्ही, पण उदकान पळोवंक जाय मागीर कितले गूण आसा उपयोग कळटा न्ही. मागीर करून भायर येता. देखून आतां कळ्ळें. मागीर ती रूच आयली. मागीर तेज्या टिचिंगाक फाटीं लागलो. मागीर म्हाका जायचेच, पूण शिकता. आतां कितें एज जाला की ना,
ते आमचे मस्त आसा भितर कितें ते सांगलें 62 इयर्साचे हे रिलीजन हें करचें तें करचें भितर ते पुरो साफ करूंक जाय झिरो जावना अजून आसा इल्लें आतां देखून तेजे पाटी लागला म्हाका जाय चान्स देखून कित्याक पंपितन हांगा आयला शिकोवंक म्हाका हांव फुडें करतना म्हाका शिकोवंक जाय प्रेज द लॉर्ड. ऐकले रॉकीचे सेटअप त्याने सेटिंग केले. हा हालेलुया. तर सेलिब्रेट करूया. रॉकी पासून कोण तयार असत वसूंक हात वयर करात. रॉकी पासून कोण वसूंक तयार असत जेजूचे गुड न्यूज दिवंक. Come on, lift your hand up. Daddy. तू काही वसूंक असा. सर्गेचे बापा आम्ही दर अर्घा दितात. तुवें रॉकीचे तोंडांतल्यान उलयलाय. रॉकीक दुबाव आहले आर्ग्युमेंट आहले कालसावन बरो पण स्वता खातीर स्वच्छा खातीर तो हुळहुळून आहलो पण सत समजल्या उपरांत तोचो रॉकी इतलो थंड जालो. तुजे उतार सत आनी तुजे उतारच आमकां शिकयता. जेजू ह्या रिट्रीटान तुवें आमकां सगळ्यांकी समजोनी दिल्याय आनी ह्या रिट्रीटान तुवें दिल्ले सत हे सत काडून आमकां दुसऱ्यांक सांगूंक जाता आनी सांगता आसतना हे सत तेंच्या जिवितान तांकां सुटका दिता. अर्घा दिता तुका जेजू हे तुवें आमकां शिकयलें आनी हें आमी आमच्या जिवितान यूज करतात आनी हेंच आमी दुसऱ्यांक शिकयतात जेजूच्या नांवान. आमेन आमेन. Now let's go and celebrate with the soup. Just put it. Good soup today. हांव कालय करता कांयच सक्सेस ना. कितले मागता हिलिंग मेळना. काजारी जिवितान केस्ता हांव. भुरग्यांच्या जिवितान केस्ता हांव. पैसे उराना. सगळ्यान जाला लापडा. कितें जाला संवसारा वयर जैत वरची पदवी ना. तोच मनीस रिट्रीटाक येता. तोच मनीस देवाचे उतार आयकता. तोच मनीस देवाचे उतरार विश्वास करता. जेजूवर विश्वास करता. तेजो नवो जन्म जाता. तेदा देवान तेजे भितर पवित्र आत्मा घालो भावार्थाचे समजोनी दिली आणि तो आता हे सत काडून संवसारा वयर